फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द. वेंचणुकेच्या आदलो दीस हायकोर्टाचो निवाडो. 1 वर्साचो लेगीत कार्यकाळ मेळना. याचिकदाराचो आर्ग्युमेंट ग्राह्य. पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान राजकीय पावंड्यार खवदळ. निवाड्या उपरांत विरोधक सरकाराचेर पडले तुटून. मुख्यमंत्री म्हणटा शॉकिंग निवाडो. बोर्ज अग्निकांडा उपरांत डॉक्युमेंट फोर्जरी केशींतल्यानूय लुथरा भावांक जामीन. म्हापशे जेएमएफसीन दिलो निर्णय. जेलींतल्यान मेकळे. माशे काणकोणा मोटरीचो धपको बसून सहाय्यक प्राध्यापक सुजिता बांदेकाराक मरण. स्पिडीन आयिल्ल्या मोटरीन दिलो धपको. कुंभारजुव्या दुकानाक उजो लागून 2 जखमी. जीएमसींत उपचार सुरू. चली साल्वार. 2 सुण्यांक मरण. जुवारीनगर स्क्रॅप यार्डाक उजो. वास्को पिवपा उदकाची शॉर्टेज. कितलेशेच दीस जायना उदकाची पुरवण. थळाव्यांनी सहाय्यक अभियंत्याक खालो घेराव. अणुऊर्जेच्या क्षेत्रांत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तयार करून भारतान रचलो इतिहास. जगभरांत अणुऊर्जेच्या क्षेत्रांत इतली प्रगती करपी भारत दुसरो देश. युद्धविरामाचे घोषणे उपरांत इराणाच्या तेल रिफायनरींचेर हल्लो. दुसरे वटेन इराणाचो कुवेताचेर हल्लो. रशियेचो युद्धविरामाक तेंको. स्टेट ऑफ होर्मुझाचेर केल्ल्या हल्ल्यान 3 मरण. ओमानी नौदलान 20 क्रू मेंबरांक वाटयले. थायलंडच्या अधिकाऱ्यांची माहिती. 9 आनी 10 एप्रिल मजगती चीनाचो परराष्ट्रीय वेव्हार मंत्री नॉर्थ कोरियाक दितलो भेट. कोविड-19 आनी रशिया युक्रेनाच्या युद्धा उपरांत संबंद आनीक घटमूट करपाचेर आसतलो भर.